पहिली गोष्ट म्हणजे वो माझं गाव, हांगा आमचं जन्मगाव, त्यामुळे माझे जे मतदान आसा ते माझ्या ह्या गावान आसा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वो उत्सव आसा आमचो, म्हणजे लोकांनी आपल्या फुडाऱ्याक निवडून दिवपाचो आणि तेणी मागीर लोकां खातीर काम करपाचें, असो वो आमचो देशाचो उत्सव, राज्याचो उत्सव आयज सेलेब्रेट जाता. माझी अपेक्षा आसा की आमचे जितके म्हणून गोंयकार भाव आसा, भयणी आसा, ते सगळे जण आयज मतदान करतले आणि योग्य उमेदवाराक निवडून हाडटले. आमकां गोवा आमचो सेफ दवरपाचो आसा, आमची गोव्याची संस्कृती आमकां सांबाळपाची आसा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमी जितके म्हणून लोक जे आसा, भले ते गोंया खातीर गोंयान आसतले किंवा नासतले, पण तेंचो सगळ्यांचो प्रेम गोंयाचेर आसा. त्यामुळे आमी सगळ्यांचो विकास साधूंक जाय. कसली जात, खंयचोय धर्म आसूनी, सगळ्यांक खातीर काम करपाची गरज आसा. कित्याक आमी शेवटी भाव, बंधू आणि भगिनी आमी सगळे गोंयकार आसात. त्यामुळे म्हाका अपेक्षा आसा की मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा ते मतदान करपाक येतले आणि आमच्या गोंयाचो व्हडलो विकास साधणारे सरकार प्रस्थापीत जातले.